नमस्कार. गणेश चतुर्थी आमचा ट्रेडिशनल फेस्टिवल. पयलीं आमी गणपतीक विसर्जन करतना जी हे काडटाले विसर्जन स्थळाचेर वयतना व्हरताले. थंय भजन, आरती करून तेका निरोप दिताले. आनी काल तारीखडे 11 दिसाचो गणपती पायतना खुबशे गणपती येयले. थोडे घरांतले आहले आनी खूब सार्वजनीक आसले. खुबश्या हेंच्यांनी जी आरती बी करून गणपतीक निरोप दिल्लो आसा. बट खुबश्या हितून जे सार्वजनीक आसले तेंच्यांनी आनी घरांतल्यांनी जे साउंड सिस्टम आसा हेंका आफोवन जे डीजे बी आसा तेंका हे करून हांगा निरोप दिवपाक गेल्ले. पूण काल हांगासर कितकोसोच लोक आसलो हजारांनी. तेंका काल खूब त्रास सहन करचो पडिल्लो आसा. गणपती विसर्जन जातकूर ह्या पुलाचेर जे 4 डीजे जाल्ले डिफरंट तेंच्यांनी हांगासर ह्या पुलाचेरूच गाडयो मदींच पार्क करून तो साउंड इतको सोडून घातिल्लो की हांगासर जे उबे आसले तेंकां खूब त्रास सहन करचो पडिल्लो आसा. आनी जे हांगासर जे गणपती विसर्जन करपाक येयल्ले तेंकां सुद्दां इतकें हांगा वायब्रेशन जातालें की हांगा कोणूच रावपाक सोदिनासलो. ही जी फायट आसा ही अर्दे वर तरी हे जाल्ली आसा, चलिल्ली आसा. एकांक स्टार्ट जाल्या ती 1:30 मायल्स ही चलिल्ली आसा. पूण ऑन द स्पॉट पुलीस नासले. लोक बेजार जावन हांगाच्यान गेल्ले आसा काल. आनी हेजे वयल्यान आमकां कळटा की जे आमचे पयलींचे हे आसा ट्रेडिशनल आहा जे आरती करून भजन बी गावन आमी गणपतीक निरोप दिताले ते आतां फाटीं पडिल्ले आसा. आनी आतां जे साउंड बीन आमी हे करतात त्या हितून आतां नवी पिढी आहा ती असल्या हितून चड अट्रॅक्ट जाल्या आनी ते न्यू कल्चर ते करपाक सोदता. श्री गणेश चतुर्थी संदर्भान जे कितें हांगासर आतां उत्सव आनी जाला सगळ्या जाण यंदाची गणेश चतुर्थी उत्सवान आनी दबाज्यान आमी सगळ्यांनी मनयली बी. पूण अशें करत आसतना गेले काही वर्सां आमी अनेक गोश्टींचें प्रबोधन करतात, जागृती करतात आनी काही गोश्टी समाजांतल्यान लोकांक खटकल्या, काही गोश्टी समाज स्वताहून सांगपाक लागला. आनी ते म्हणजे आमी जे सण उत्सव रथां साजरी करतात ताच्या फाटल्यान कारण इतलेंच आसता की आमी समाजान सत्वगुणाची वाड करपाक जाय, सात्विकता वाडपाक जाय आनी रजतम गूण कमी करपाक जाय. आनी जेन्ना आमी हे उत्सव करता तेन्ना आतां विसर्जनाची मिरवणूक आसता जाल्यार ती कशी आसची, कशी आदर्शाची ह्या संदर्भात आमी गेली अनेक वर्सां प्रबोधन करता. काही उत्सव गणेशोत्सव मंडळांनी हे करपाकूय सुरू केली. जशी दिंडी दवरतात, ढोल ताशे दवरतात, आमचे पारंपरीक जे कितें टाळ घेत गजर घालीत देवाचें विसर्जन करप एक भक्ती आनी भावपूर्ण अशें तें जावचें हें अपेक्षीत आसता. आनी जे एक वेगळेच स्वरूप हे ओंगळवाण स्वरूप आनी ताचे मुळे आमी नवीन टॅक्नॉलॉजीचो वापर करता अशें म्हणटा, डीजे म्हणटा, लायटनींग घालता म्हणटा आनी थंय विसर्जन करतना मागीर कॉम्पिटिशनां सुरू जातात. ही कॉम्पिटिशनां खूब घातक आसात. आमकां देवाच्या हातून खंयच स्पर्धा नाकात. आमी सगळे एकोप्यान समंजसान वचपी आनी तशेंच विचार दुसऱ्याक दिवपी. म्हजो आवाज व्हडलो काय तुजो आवाज व्हडलो येता मागीर थंय बाकीचे रेंगाळत उरले तांचे विसर्जन व्यवस्थीत जावंक जाय. सो हे करपा खातीर प्रत्येकान जे कोण लिडरशीप घेवपी आसा, पुढाकार घेवपी आसा ते एकामेका कडेन स्पर्धा करपा खातीर न्हय, एकामेकाक जवळीक करून सगळ्यांचे विसर्जन व्यवस्थीत जावपी ही लिडरशीप आमकां अपेक्षीत आसा. थंय अशी लिडरशीप आमकां नाका की आमी एकामेका वांगडा आमचे डीजेचो आवाज व्हडलो जाता, आमची लायटी व्हडल्यो पडटा, आमचो फोकस व्हडलो आसा अशें करून आमी विसर्जन केलेलें ताका कितें म्हणून पळोवपाचें. फुडल्या पिढयेक आमी कितें आदर्श दवरतले, बाकीच्यांक आमी कितें शिकयतले की आमचे हे हिंदू धर्मान अशा तरेन विसर्जन जाता न्हय. आमकां हे बदल करपाक जाय आनी हे अपेक्षीत आसा आनी अशें जावपाकूय लागला. अनेक देवस्थान अनेक गणेशोत्सव मंडळ हे करपाक लागला. म्हणजे आव्हान आसा की ह्या गणेशोत्सव मंडळांनी हाचेर विचार करचो. नवरात्र आसूं त्याच बरोबर सगळीं मंदिरां आसात हातून जशें जशें वर्सभर प्रबोधन जातलें, जागृती जातलें, फुडल्या वर्सा आनीक बदल दिसतले. एका दिसान कांयच बदल जायना पूण एक प्रबोधन एक विचार मनान रुजलो जाल्यार फुडल्या वर्सा ताचो परिणाम दिसता. मंदिरांनी खास करून हाचेरूय प्रबोधन घेवचें, जंय जंय मेळटा तांकां ह्या विशीं जागृती करची आनी जे प्रयत्न आमचे चल्ल्या की सात्वीक विचारांची देवाण घेवाण जावची, सात्वीक आमचे कार्यक्रम आसचे
आणि अशा तरेचे रजत तमाशे कमी जावचे हाजी विनंती आसा ह्या सगळ्यांक की हाचेर शांतपणे विचार करचो. जाणटे नेणटे असतात, भुरगीं बाळां असतात, कितें परिणाम जातलो ताचो व्हडल्यान आवाज आयले फोग आमी जाता तितलो कमी करून ताचो कशा तरेन बाबा हाचो चांगल्या बऱ्या कामा खातीर सामाजीक उपक्रमा खातीर आनी कित्या खातीर आमी हाचे जर धन जे आसा आमी जे पयशे आसा ते थंय वापरले जाल्यार खूब बऱ्या तरेन आमी हो गणेश उत्सव साजरे करूं शकता. जे लोकमान्य टिळकांक अपेक्षीत आसले सार्वजनीक गणेश उत्सव राष्ट्र उद्धार आणि समाज जागृती खातीर जावचो तो सगळ्यांनी साध्य करचो इतलेंच हांव ह्या माध्यमांतल्यान आवाहन करता. प्रुडंट मिडिया खातीर सौरव शिरोडकार.